Yeah. Shara bara bara bara. Shara bara bara bara. Shara shara bara 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 bara. Shara shara bara 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 bara. Shara shara bara. Bara bara. Shara shara shara. Shara bara. Shara bara bara. Shara bara 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 bara. Praise the Lord, Father. Praise the Lord. Okay, continue करा Father. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कोणी सुरू इले मागणे कोणी सुरू करा. हॅलो. Praise the Lord. एक सुरू इले मागणे. Perché pavita naviamen magala papa parte vela pasota mitukar ganditam परातम त्या माध्यमांत तुझ्या संगत आडलाय तुझे उतार शिकव सोपमोगदार आणि मजतदार सावनसाय आयच्या दिसा जाय दिसता तू आमका उगडा पेकच्या बसवतो आणि शिकोनच्या बसवतो आम्ही तुकार गांधिता चुकी देवता त्याच्यात शिकत आहे ते आम्ही बाबार्थ सत मानून आमच्या जीवितांत कार्य रूपात घालून रागे शिकोंक फोकच्या बसवतार गांधिता अशा एकल्यानी बरोबर आमचे जीवित जीवन तुझ्या नावाक महिमा देऊन मागता मागण्या करता तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता मध्ये पाहत आमेन. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आमकां आतां आमकां एक आशा आसा कितें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक आतां देवाचे नित्यवनपण जोडिजे म्हणून खरी आशा आसा. देवाचे नित्यवनपण जोडिजे म्हणून आशा आसा. कशें जोडचें आतां पण आमकां लागला लाभला गे आमकां म्हळ्यार कोणाक आतां सगळ्या भयणीक गी वा थोड्या गांवांक थोड्या गांवच्यांक वा थोड्या राष्ट्रांच्यांक गी वा सगळ्यांक मेळ्ळां नित्यवनपण मेळ्ळां गे आमकां. देवाचें नित्यवनपण मेळ्ळां गे. मेळ्ळां न्ही गे. म्हळ्यार कशें आमी आमकां हाचे विशयान कांय दुबाव आसा की वा 100% शुअर आसा. 100% शुअर. 100% शुअर आसा. तशें म्हणटना आमकां एक खंय म्हणी आमी एक डॉक्युमेंट पळयला ताका संबंध जाल्लो नाल्यार जाता गे 100% शुअर ना. वा कोणी एक सांगलें वा न्यूज पेपरार आयलें वा कोणी एक मागण्याच्या मनशान सांगलें म्हणून हांव सांगता की वा हांवें डॉक्युमेंटी पळयला.
होय. अनुभव केला. हा पळयला नाही अनुभव काले म्हळ्यार अनुभव केला. होय. अनुभव केला पूण ताका काही रिटर्न प्रूफ पळयला की देवाच्या उतरात. हा देवाच्या उतरांत आता देवाच्या उतरांत प्रूफ पळयल्ले वरवीं म्हाका 100% शुअर आसा की म्हाका आतां देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळां म्हणून. आतां हे म्हज्या जिणेक सरी कर हांव सांगता की वा कशें सांगता हांव? तिणी एक सरी कर. जिणेक सरी कर म्हळ्यार म्हजें तें अशें बरेंपण पळोवन हांव सांगता की वा आनी कितें? म्हाका देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळां कित्याक म्हळ्यार हांव एक बरो व्यक्ती. म्हजे लागीं कांय उणेंपण ना अशें म्हणून गी उणेपण देवा जेजूतय आमी नितीवंतपण जोडला. हा करेक्ट जेजूतें होय. जेजू मुखांतर आमकां देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळां. आतां आमी रोमाकारा बरयलें पत्र सांत पावलोन रोमाकारा बरयलें पत्र 5व्या अध्यायाक सुरविल्ल्या वाक्यांत ब्रदर शेअर करियेत गी पीटर ब्रदर. रोमाकारांक 5 रोमन्स 5 रोमाकारा बरयलें पत्र 5व्या अध्यायाक आमी या एक मिनिट सर हांव ऑन करूं ना. येस आयल्या करगा शेअर या शेअर बोळ कितली फादर? रोमाकारा 5 ಒಂದು ತಾವನ್ ಏಕ हा, ತಾವನು one words बावडता वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला असता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवातें शांतीन जियेता. ओके मागीर कंटिन्यू करुया. आतां भावार्था वरवीं होय. म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण आमकां मेळ्ळां हे आमी कशें मानून घेता? भावार्था वरवीं कशें तें बावडता कशें वरवीं मानून भावार्था वरवीं भावार्थ म्हळ्यार आमी दोळ्यांक दिसचें पत्येवचें की दिसानातलें पातयेवचें दिसानातलें पूण देवाच्या उतरांत बरोवन घाल्लें न्ही गे. देवाच्या उतरांत बरोवन घाल्लें म्हळ्यार हांगा चिंतया भावार्थ ना जाल्यार म्हाका नितीवंतपण मेळ्ळां म्हणून म्हाका पातयेवंक बिलकुल साध्य ना. साध्य ना. प्लस भावार्थ आसल्यार देवाच्या उतरांत बरोवन घाला जाल्यार हांवें पातयेवंक जायना जाता गे. जायना कित्याक म्हळ्यार ताका डॉक्युमेंट आसत येता पडटा. आतां डॉक्युमेंट आसा पूण म्हाका पातयेवंक कशें जाता म्हळ्यार तें एक अडकळत न्ही गे. तो एक अडकळत कित्याक म्हजें तें हांव एक नितीवंत म्हणचें तसलें म्हजे लागीं कांयच ना आसा गे. ना हांव एक नितीवंत असल्या कारणाक हांव एक नितीवंत म्हणून म्हज्या विशयान हांवें सांगचें तसलें कांय म्हजें तें दिसना. पूण जेजू क्रिस्त तें हांवें दवरल्या भावार्था वरवीं म्हाका तें कितें भारी एक धैर्यान म्हाका सांगूंक जाता वय की न्ही. आमकां सांगूंक जाता हांव आतां नितीवंतपण हांवें जोडलां म्हणून. जोडलां हाचो फळ जावन कितें आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवातें शांतीन जियेता. शांतीन म्हळ्यार शांती म्हळ्यार कालें समाधान, पीसफुल.
समाधान कित्याक कित्याक समाधान म्हळ्यार म्हाका आतां तें बेन दिसना खंय हांव कालें हांव बचावी जोडटलो गी म्हाका बचावी मेळात गी वय गी वय ते दिसा ते बेन आमकां तें बेन खात्री खात्री म्हळ्यार केवल देवाक कालें गरज जेजू क्रिस्त तें हांवें भोवत दोसो तें जेजू देवाक गरजेचें वय मो वय तशें जाल्यान ह्या भावार्था वरवीं म्हाका नितीवंतपण मेळ्ळां म्हळ्यार जेजून म्हजे खातीर सकट करन म्हजें उणेपण भरती केलां तें म्हजें जायजें जाल्यार म्हाका भावार्थ जायजें वय गी वय हांव पात येवंक रेडी ना जाल्यार परतून तें म्हजें जायना जाता गी जायना चिंत्या बायबलान बरोवंक जाल्यार तें हांव पात येवंक रेडी ना जाल्यार हांव म्हजें तें जायना त्या वेळार म्हाका जायना जाल्यार शांतीन जियोंक जाता हांवें ना जिवंक जायना शांतीन जियोवचें म्हळ्यार तातूंत समाधान शांती भलायकेन भरलेलें जिवीत रेस्ट म्हळ्यार तुका खंयच्याय रितीन हें कालें भोगना दुबाव भोगना वय गी दुबाव भोगना आनी कालें भोगना असमाधान भोगना वा कालेंगी कांत येयल्ल्या बरी वय एका रितीचें कालें म्हणटा आमी तुका वय खंय गेल्यार एक न्हीद सोमेत पडोंक कष्ट पडना कित्याक म्हळ्यार हो विशय म्हळ्यार हांव आतां वय जिवीत म्हजें जिवन आसा हांव ह्या संवसाराक आदेवस मागतलो मागीर कितें असले एक सवाल एक मनशाक दोसता जाल्यार ताणें शांतीन जियोंक जाताय जायना समाधानान जियोंक जाताय जायना भलायकेन जियोंक जाताय जायना पूण केवल ह्या संगतीचेर जेजू क्रिस्ता मुखांत म्हाका देवाचें नितीवंतपण लाभलां म्हणलें सत कोण भावार्थान मानून घेता तसल्याक देवा सवें आतां कशें जियोंक साद जालां शांतीन वय गी वय शांतीन जियेतलें हांव म्हणूना तें कालें म्हणटा ऑलरेडी जियेता ऑलरेडी वी आर लिव्हिंग विथ दॅट पीस ऑफ मायंड म्हळ्यार वय आमच्या मरणांत एक समाधान शांती राज करून आसा आतां तें मुखलें वाक्य कालें म्हणटा सेकंड वन तातूंत आम्ही आता असलेल्या कुरप्याच्या फावंड्यार आम्ही पावसे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आणि ताचेच देवा सोवें आमकां वैभव लाभतलो म्हण भरोसो धरून उल्हास पावता म्हळें आतां म्हणटा वडोल शांतीन जियेता म्हळें आतां कालें पावता उल्हास पावता उल्हास म्हळ्यार रिजॉयसिंग म्हळ्यार बरी वय गे आमी उल्हास पावता ह्यो संगती चिंतून कित्याक आमी आतां असलेल्या कुरपेच्या पावंडार खंयच्या पावंडार कुरप्याच्या फावंड्यार म्हळ्यार तेंत कुरपा म्हळ्यार कालें कितें म्हाका फावो वय फावो न्हय आसलें मेळ्ळां हो एक विशय हांव सदांच नियाळ फावो न्हय आसलें मेळ्ळां म्हाका देखून असलो एक फावो न्हय आसलें मेळ्ळां म्हळ्यार ताका कुरपा म्हणटा हांव कुरपेचेर कोणाक पातयेणी आसा कुरपेचेर कोणाक पातयेणी आसा तसलो मनीस सदांच संतुश्ट वय गे संतुश्ट कित्याक म्हळ्यार तो केदाळाय ताचें बरेंपण पळोवन तो बरेंपण ताजें तें आसचें बरेंपण पळोवन व्हडपणी भोगना ताका ताजें तें आसचें उणेंपण पळोवन ताका कालें भोगना असमाधान जायना असमाधानी भोगना तो शांतीन कित्याक म्हळ्यार सकट जेजून केल्ल्या कार्या वरवीं म्हजें तें कालें जालां सकट भरती ते जाला तें कालें म्हणटा तें वाक्य आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी ताचेच उद्देशी देवास्थान पावंड्यार आमी पावशें आमकां वाट वेल्ली कोणें जेजू क्रिस्तानच जेजू क्रिस्तानच कित्याक म्हळ्यार कुरपेचें मूळच तो कुरपा म्हळ्यारच जेजू वय गे आनी कित्याक म्हळ्यार वाट जेजू कालें म्हणटा हांव सत वाट आनी जिवीत म्हळ्यार आमकां बापा लागीं व्हरून पावोवंक कारणंत जेजू ती वाटय जेजू तें सतय जेजू ती कुरपाय जेजू आनी सक्कट जेजू न्ही गे एका उतरान सांगचें जाल्यार हर एक
उणेपण म्हण आसलें तें हर एक जेजू भरती केल्लें त्या जेजू क्रिस्तानच. देखून ते त्या कुरपेच्या पावंडार आमकां वोसाचे वाट वेल्ली कोणे जेजू क्रिस्तान क्रिस्तानच, जेजू क्रिस्तानच. आणि तर आम्ही ते आमचे ते एक शांतीत आम्ही जियेचे आणि उल्हास आम्ही पावचे जाल्यार या कुरपे विशयांत आम्ही कालें करूंक आसा, स्टडी करूंक आसा, शिकूंक शिकोवंक आसा. देखून कालें म्हणटा तें म्हळ्यार आमी सडावत म्हणटा 2 Peter 1-2 म्हणटा न्ही, देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी वळखल्या वरवीं अधिक मापान कालें म्हणटा 2 Peter 1-2 देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी वळखल्या वरवीं अधिक मापान तुमकां कृपा आनी शांती कृपा आनी शांती लाभो. तर तुझ्या दुसऱ्या पात्रान आसा गी दुसरें पत्र हे आवाज बरें चॅप्टर 1-2 वर्स 2 कालें म्हणटा तें देवाक आनी आमच्या सोम्याक तुम्ही वळखले अधिक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. हाळे ते दोन्ही शब्द हांगा आयले. कालें म्हणटात आमी आतां देवा ते शांतीन जियेता होय गे. आनी आतां परतून मुंद वचून म्हणटा त्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच होय गे. म्हळ्यार तेच ते 2 Peter 1-2 कालें म्हणटा देवाक आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता वळखल्या वरवीं अधिक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभल्या. आतां आमी रोमाकारान 5:1-2 वर्सान पळयतना ते शांती म्हणलो शब्द आयलो. शांती म्हणलो शब्द म्हळ्यार शांतीचो उल्लेख आयलो ते आनी कृपेचो उल्लेख आयलो न्ही गे. म्हळ्यार हें पुरो केदाळा म्हाका लागता म्हळ्यार ते हांवें पवित्र पुस्तका मुखांतर देवाक आनी जेजूक हांवें वळखाचें की नाका वळखजे वळखल्या वेळार त्या कृपेच्या पावंडार आमी पावता. जेजून वाट वेल्या वय ती कशी वेल्या ताच्या खातीर जेजून कितें केलां म्हणलें हांवें तें चड आनी चड समजूंक आसा. समजल्या वेळार ते काल जाता म्हळ्यार हांव ते त्या पावंडाक पावुल्ले म्हाका अनुभव जाता आनी देखून कालें म्हणटा ताचेच उद्देशी देवा सोय आमकां वैभव लाभतलो म्हणून भरवोसो दवरून आमी कालें पावता उल्हास पावता. म्हळ्यार इतलें आमी एक रियल तें पाती येता गे आमकां तें आतांत आमी तांदो आसा म्हणल्यार बरी शांती आमचें तें आसा आनी उल्हास आमी पावता. आनी खंयच्याय रितीन आमकां कालें एक दुबाव म्हणलो भोगना भोगता गे दुबाव म्हणलो भोगना तितलें खात्री आमकां आसा म्हण. पूण दोळ्यांक दिसता दोळ्यांक दिसता गी दोळ्यांक दिसना म्हळ्यार आसा हांव ह्या संवसारांत आसा म्हजे लागीं इल्लेशें उणेपण आनी कालेंगी म्हजे इल्लेशें आसा हांव एक सादारण मनशा बरी. पूण आनी एका रितीन पळयतना जेजूक सत मानलेल्या वरवीं भावार्था वरवीं कृपा म्हणल्यार जेजूचेर हांवें पाती आनी दवरल्या वरवीं हांव म्हजें तें कितलें पुरो बदलावण तें हांवें अनुभव करूंक साद आसा वय गे न्ही. साद आसा. आनी कितें तें आनी एकल्याक एक ध्येय कितें जायजे कितें तुका बारी शांती समाधान कितें तूं बारी उल्हासान आसाय काल्याक म्हळ्यार कितें हांव कितें म्हळ्यार असल्या पावंडाक म्हाका व्हरून पावयलां कोणें त्या जेजून. त्या जेजून म्हाका असल्या पावंडाक व्हरून पावयलां. कित्याक म्हळ्यार जेजूक सत मानतल्या मदें मस्त व्यत्यास आसूंक आसा. कित्याक नांवा खातीर हांव जेजूक सत मानता पूण ताणें कितें म्हाका ती कृपा दिल्या ताची म्हाका वळख ना वा ताच्या त्या कृपेचेर म्हाका पाती आनी ना जाल्यार कालें जाता म्हाका तें लायफ एन्जॉय करूंक जायना शांतीन जियोंक जायना. शांतीन जियोंक जायना कित्याक जेजून वा देवान ताका शांती दिल्या गी वा
सत कळीत नसताना सत कळीत असना कळीत नसताना तो उल्हास पावाना कारण कितें देवान काय ताका निराशेन घालांगी ना देवान निराशेन घालू ना परतून सत कळीत नसताना कुरपेची वळख नासतना तो काले आसा थंयसर निराशपणांत आसा ताजे थंय एक उल्हास ना म्हणटात जिणेंत वय गे हा त्या स्वताची वळख कुरपेची वळख जाल्यार मनीस हर एकी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंता आनी उलयता आनी ताजे थंय कितें उणेपण आसलें तें हायलायट करना तो करता गी ना ना तो काले करता पिडा आयिल्ल्या वेळार तो हांव पिडेस्त म्हणटा की वा आनी काले म्हणटा हांव जेजूच्या गायांनी गुण जालो म्हळ्यार असल्या मनशाचे उलोवणें त्या कुरपेक संबंद जाल्ल्या उतरांचे जावन आसता आनी तें तो उलयता खंयचे उलयता तो कुरपा उलयता काले उलयता पावलयता कुरपा उलयता उणेपण उलयना तो उणेपण दिसोंक पुरो ना म्हूण सांगना हांव दिसोंक पुरो पूण तो उलयता कुरपा आनी कुरपा उलयल्ल्या कुडले तें ना उलयचें म्हणल्यार उलोवचें न्ही कुरपा उलयल्ल्या कुडले म्हाका कालें जाता तें कुरपा म्हज्या जिणेंत तें कळून येता दिसून येता तें दिसून येता इतली येता की तो उल्हासान उडी मारता मनशांत कांय दुबाव ना मागीर तातूंत मुखले वाक्य काले म्हणटा तुमगे रोमन्स 5 रोमन 5 3 तितलेंच न्हय तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात राव ते तुवें खंयचें वाक्य वचलें रोमाकारांक 5:3 2 मुसे जालें न्ही आमचें तें पयलें जालां वय वय ते आनी साचे सुदेशी देव सगळें आमकां वैभवतलो म्हणून आमी बरोवसो दोन उल्हास पावता मागीर ते काले म्हणटा तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात वय कित्याक म्हळ्यार कुरपेचेर पातयेल्ल्याक वा जेजूचेर पातयेल्ल्याक कश्ट अनवरां येनात म्हणलो अर्थ न्ही वय मो जेजूचेर पातयेल्ल्याक कुरपेचेर पातयेल्ल्याक कश्ट अनवरां येनात म्हणून गे ना कश्ट अनवरां येतात पूण तांतूय तो काले भोंवता कश्ट अनवरांती संतोष पावता कित्याक कुरपेन मोरला तो कित्याक म्हळ्यार ताका तें एक गोत्ता की म्हाका हें एक ट्रेनिंग ग्रावंड म्हणून खंयचें म्हाका हें एक ट्रेनिंग ग्रावंड कोणाक कुरपेचेर पातयेल्ल्याक तो अशें म्हाका कश्ट अनवरां आयिल्ल्या वेळार तो कालें जायना निराश जायना बगार ताका ती एक वाट व्हरतात खंयच्याक सोंसणीकायेक वाट व्हरतात खंयच्याक सोंसणीकायेक वाट व्हरता तो भावार्थी जिवितांत आनीक तो घट जाता आतां आमी उतरांक आयिल्ल्या उपरांत आतां तुमचो अनुभव कसो पुरो पयलें एक ल्हान ल्हान कांय पिडा आनी आयिल्ल्या वेळार व्हडले व्हडले चिंतेल्या समोर आतांय तशें चिंतावंक गे आमी ना आतां आमी तशें चिंतिना कित्याक तें आमी विथ पेशन्स सोंसणीकायेन आमी तें फूड करता वय गे तें तात्कालीक तात्कालीक आनी तें आनी सगळ्या संवसाराक सांगता गे आमी तें ना कित्याक सांगना पयलें जाल्यार सांगता आमकां गोत्ता आसा कुरपे वरवीं तें कांय करूंक आमकां कुरपा म्हणली आसा आनी कुरपा आसल्यान कुरपा म्हणल्यार त्या दिसून हें पुरा हाका पयलेंत कालें केलां परिहार दिला देखून परतून आतां सांगले बरे तुमी दोळ्यांक दिसच्या त्या संगतीचेर हांव म्हजें ध्यान मौन अदृश्य वस्तूंचेर दवरता कित्याक दोळ्याक दिसता ते तात्कालीक दिसना कित्याक म्हळ्यार आज मनशा काल जाला म्हळ्यार एका नामण्याचें बें आसता उतरांक आयिल्ल्याक आतां कालच्या दिसा एका घरा हांव गेल्ल्या वेळार एकल्या उतरांची वळख तांकां जाला पूण प्रेज द लॉर्ड
ओके ते एक एका एकलोसो बापोय असो की उठोंकी जायना जेवंकी नाका खंयचेय नाका म्हणून समजले तुमका वय म्हळ्यार एक उतरांती कांय ताजे ते बरें दिसना तो म्हणटा म्हाका कांय ना आतां मरता कोण ना म्हणल्यार बरी उलयता तो ह्या कुटुंबात तांच्या भुरग्यांक आनी तांकां प्रत्येक जावन ताच्या धुवेक आनी नातरांक जावयांक देवाच्या उतरांची इल्ली वळख जाल्या एक फावटी रितीरेखांनी आयल्यात एक फावटी पूण हे स्टार्टिंगा वेळार हे पुरो तांकां घडितां घडटना तितलें धैर्य आसता की स्टार्टिंगांत ना तितलें धैर्य करेक्ट हांव जालें म्हणटा म्हळ्यार उतार मेळ्ळ्यार हांगा प्रॅक्टिकली दोळ्या मुखार कितें दिसता ते उतरांत फुड करूंक स्टार्टिंगार तितलें धैर्य आसना वय गे आसनासो म्हणचें न्ही हांवें पूण त्या वेळार तांणी धैर्य सुकयल्यार ते मागीर तांकां तातूंत मुखार वचूंक इल्लें कश्ट जाता मागीर ती म्हणाली म्हाका एक फावटी अशें बें दिसलें की खालें जाता म्हण बगलें म्हणाली त्या व्यक्तीची धूव कित्याक म्हळ्यार जावंय भायर गेल्लो नातरां ती म्हळ्यार कॉलेज शिकचीं भुरगीं एक नातू एक नात तांकां तितलें हें बगना पूण धूव मुखार मुखार पळयता बापूय अशें करता की कालें जालें म्हणल्यार बरें पूण मागीर दुसऱ्या दिसा सांगता ती एक फावटी म्हाका भारी बें दिसलें सत कोत्ता कालें जेजूच्या गायरे आमी गूण जाल्या पूण मुखार ते एका व्यक्तीचे बिहेवियर पळयतना कालें एक ना म्हणून कालें भोगता बें दिसता न्ही जाय की दुसरे सकाळी बसो म्हाका इतलें बें दिसलें म्हणून नाल्यार ताणें त्या व्यक्तीन करचें पळयतना कोणाक जाल्यार ती म्हणटा म्हजो न्हवरोय भायर गेल्लो आनी म्हाका एक फावटी कालें म्हण बगोना हांवें ताका सांगलें तूं कालें पिवंक दिता जाल्यार जेजूचें रगात दिता म्हूण सांग आनी तूं नकारात्मक उलोवचें रावय पळयलें उलयनाका तूं आनी एक कालें उदक वा शरबत कालेंक दिता म्हणाली हांवें ताका म्हणलें तें आशिर्वाद हें ब्लेस कर न्हू जेजूचे रगात म्हणून ताका दी पळयतना मागीर पळयतना ताची कंप्लीट बदलावण दिसली आनी सकाळीं पळयतना तो सकाळीं तेगे पयलें उठोन वॉशरूमांनी वचून फ्रेश जावन आसा म्हाका एक डावट जालो काल पळयलो म्हळ्यार ते काल जाता एक फावटी मुखार एक घडितां घडटना त्या वेळार तूं कालें करता की म्हणल्यार इम्पॉर्टंट वय की न्ही सत कोत्ता इल्लें एक्सपिरियन्स जाला पूण दुस्मान आमकां त्याच वेळार थोडे फावटी एग्जाम हाडटा की ना गंडोळण करता खंडीत आतां आमी कितलें वाडल्यार हातूं जावंक पुरो एक दीस तुजो बोल्स खाली करता पॉकेट खाली करता एक फावटी तुका कालेंग एक व्हडलें कालेंग जाल्ल्या बरी दाखयता आनी एक फावटी असलें सिच्युएशन येता की कितले जाणांक सांगया म्हूण बगता कोणाक फोन करया म्हणून पूण सत गजाल कितें की म्हळ्यार त्या वेळार एक्चुअली सोंसणीकायेक म्हाका एक सोंसणीकाय दाखोवंक म्हाका एक अवकाश तो वय की न्ही पूण वय खंडीत कित्याक म्हळ्यार संवसारा रितीन पळयतना ते खंडीत जावन तें वगत रावंक जायना म्हणल्यार जालें सिच्युएशन पूण भावार्थान पळयतना हाका एक ऑलरेडी सोल्युशन आसा हांव तें पातयेवन तातूंत घट्ट रावता म्हणून पूण स्टार्टिंगार असले एक विशय येतात पूण वाडोवन येताना आतां जावंक पुरो आमच्या जिवितांत थोडे सांगते आमी इतले सोंसणीकायेन गे ते मोठे विशय भायरच घालनासतना आमी पर्यार जोडुल्लें आसूंक पुरो आसा की ना एकल्याक समज तेंचो विशय पयलें घडिल्लें जाल्यार सताक येवच्या पयलें घडिल्लें जाल्यार कांय कितले जाणां खबर वेती कोणना आतां कोणाकय खबर करनासतना विशय ताजेतून भायर येवन हांव म्हळ्यार कुरपेचेर आनी जेजूचेर पातयेवन भावार्थान पातयेवन सोंसणीकाय दाखोवन त्या समस्येतून हांव भायर येवन कितें उपरांत कांय सांगलां म्हणना हांवें वय की न्ही उपरांत म्हळ्यार कितें जाला
पण ते साक्ष दिवच्या खातीर सांगला. हा साक्ष दिवच्या खातीर आळे म्हणजे ते घडीत जाल्ले घडिल्ल्या वेळा सांगोना मागीर कित्याक हांवें भावार्थानूच तें फूड केलें. भावार्थानूच फूड केलें, सोंसणी कायदा केली आनी हांव तातूंत आखरेक म्हाका काले म्हण बगले हांव हातूंत चलवो लेगीत जिखलो. जिखलो जैत हा जैतलो. हा जैत लाभले देखून थंय एक व्हडलो संतोष वा उल्हास म्हाका भोगता. देखून कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट व्हरतात. सोंसणीकाय आमची तिरासाण आमच्या मूळ धरून वता. म्हळ्यार हे साधन आमकां थंय पळयला जाकोबाच्या पत्रांत पयल्या अध्यायान बरयल्ले विशया बरी. पूण आमी थंय वचे नाका आतां. पूण हांगासर पळय ते स्टेप पुरा कडेन सेमच. सोंसणीकाय पार केले उपरांत आमी खंय पावता? पुरुषाचे मूळ जावन पडटा. तिरासाण पारखूंक पावता. म्हळ्यार तूं कितलो तिरासाय गे म्हणून वय गे. जर तर तुवें सोंसणीकाय दाखोवनाय तर तिरासाण आसता तिरासाण आसा कितें? ना. सोंसणीकाय दाखयल्ल्याक मात तें तिरासाण म्हणल्यार तो पावंडा पावता. तिरासाण म्हळ्यार तूं हें जायनाय कालें दोन पांय दवरचे म्हळ्यार कालें चंचल जायनाय घट्ट. हांवें हें पातयेलां हें देवाचें उतर एंत कोणी कितेंय म्हणून दी वय गे. हा तातूंत तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरोवशेचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. आनी असलो बरोवसो आमकां असलो बरोवसो आमकां निराशी करता. करिना करिना म्हळ्यार मग सकट जागे आसा पळयलें म्हळ्यार आसात की कोण म्हणी. असलो बरोवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार देवान आपलो मोग आमच्या काळजांत दराळ मापान ओतला. कित्याक ऑलरेडी देवान आपलो मोग आमच्या काळजांत दराळ मापान ओतुल्ल्यान आमकां शुअर करता गे कालें त्या मोगा मुखार आमकां खंयचेय संवसाराचे समस्या कांयच करूंक शकनात वय गे. आळे पवित्र आत्म्या मुखांत तो मोगाचो आत्मो स्वताचो आत्मो त्या आत्म्या मुखार देवान आमच्या काळजांत आपलो मोग थोड्या मापान ओतला वय मो. दराळ मापान ओतला. मापान ओतला आपलो मोग आमच्या काळजांत वय गे. तो मोग आमच्या काळजांत आसल्यान आमकां जिणेंत कसलें सिच्युएशन आयल्यार आमकां कालें भोगता निराश भोगता गे. निराश भोगना. आमकां भें भोगता गे. ना भोगना. आमी कांगाल जाता गे. जायना. कित्याक कारण कितें? देवान पवित्र आत्म्या मुखांत आपले देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांत आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ मापान ओतला. तो मोग आमी भावार्थान अनुभव करना सांगता वय की न्ही. भावार्थान अनुभव करता म्हळ्यार एक मनशान देवाचो मोग अनुभव करचे जाल्यार ताका देवाचो कालें जाय तें ताका देवाची वळख आसाची. आतां देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक कारण कितें? आमकां देवाची वळख आसल्यान वय की न्ही. देवाची वळख आसल्यान. कित्याक म्हणा आमी म्हळें तेंच म्हळें न्ही वडलो कित्याक आमच्या देवाक आनी सोम्या जेजू वळख जाल्ल्या वरी अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. म्हळ्यार आमकां देवान सकट भक्ती केला म्हणलें ते अनुभव जावंसो केदा लागी म्हळ्यार आमकां ताची वळख आसल्या वेळार असलो वेळार असलो व्यक्तीक ताचे तें कितें हातांत बॅलन्स ना जाल्यार तो कालें म्हणटा देवान म्हाका आशिर्वादांनी भरला. तूं आतां बॅलन्स नील जाला ताच्या हातान पूण ताका कोत्ता गे म्हज्या हातान केदाळ जाय पळय त्या वेळार येवन रेडी आसता. तशें हें पुरो भावार्थाकच. म्हळ्यार आतां आमी रोमाकारांक 5:1 हांव पळयतना तें भावार्था वरवीं म्हणलें सुरू केल्लें आमी आतां हांगा पळयता आपलो मोग आमच्या काळजांत दराळ मापान वतला. तर
देवान म्हजो पयलो मोग केला की हांवें देवाचो मोग करचो. देवान म्हजो पयलो मोग केला. देवा मोग एक गाडे देवाचे उतर म्हणटा मोग म्हळ्यार हो आमी देवाचो मोग केल्लो न्ही, पूण ताणें आमचो मोग केला आनी आमचे खातीर आपल्या पुताक समर्पण दिल्ल्यान मोग आटापून आसा. वय गे तो मोग आतां खंय वतला ताणें आमच्या काळजांनी दाराळ मापान वतलो की वतला वतला कोणा मुखान राहिलो तो जेजू मुखांत. पवित्र आत्म्या मुखांत. वय जेजू मुखांत पूण जेजू आयलो आनी फाटी गेलो पूण परमनंट जावन आतां पवित्र आत्मा आमचें तें आसा. वय गे वय वय हाचे मुखांत देवान आपलो हो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ मापान वतला वतला आनी असलो बरो असो आमकां कालें करिना, निराश करिना. निराशी जावची विशयच ना, कित्याक आमकां हर एक एंड रिजल्ट गोत्ता. तसा एंड रिजल्ट गोत्ता कित्याक एंड रिजल्ट गोत्ता कित्याक म्हळ्यार देवान त्या एंड रिजल्टाची वळख आमकां दिल्या पवित्र पुस्तका मुखांत उतरां मुखांत. आनी तें समजूंक आमकां कारण कितें आमकां देवान ताचो आत्मो आमच्या काळजांत दाराळ दिल्ल्या निमती पवित्र आत्मो दिल्ल्या निमती मात्र ह्या देवाच्या मोगाची वळख आमकां जाता, नाल्यार जाताय आनी असलो मोग अनुभव केल्लो हेरांक पाडय करिना. करता गे हेरांक पाड करिना, हेरां विशयांत वायट उलयना आनी तो खंयच्याय एक निराशपणान तो आसाना. पिडे विशयांत ताका एक पिडेंत म्हाका कांय जायत गे म्हणून चिंताप ताजे लागीं ना, हांव दुबळो जावन मरान गे म्हणल्यार चिंताप ताका ना, वा ताच्या साल्वसांवा विशयांत ताका कसलोय दुबाव आसा गी ना ना दुबाव ना. कित्याक सक्कडी ताका खात्री जाला, कित्याक हे सक्कड खात्री जावन ह्यो संगती समजूंक कारणच देवान आमकां दिल्लो तो पवित्र आत्मो. देखून कितले ह्या पवित्र आत्म्याक हांव काम दिता पळय तितले हांव कृपेचो अनुभव करून जियेता. पळय की न्ही अनुभव करून जियेता. तितले हांव शांतीन जियेता, तितलो हांव उल्हासान जियेता. वय तितले उल्हासान जियेता, तितले म्हजे ते तिरासण आसा आसा आसलेले गे आसा आसा. कित्याक म्हाका डाऊटच ना त्या कृपा म्हणल्या विशयाचेर म्हाका डाऊटच ना. आनी देव म्हजो फटोवचो देव न्ही, आनी ताणें सकट करून संपयला आनी तो आपलो मोग आमच्या काळजांत ताणें आतां दाराळ मापान वतला. आनी त्या आत्म्याच्या बळानच हांवें देवाक कालें म्हणचें. आतां देवा म्हणचें गे बापा बापा तसो आत्मो आमकां अब्बा, देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून उले मारशे करता. आमी म्हणटा हांव एक देवाक बापा म्हणचें म्हळ्यार आमी चिंतूंकूच सादिना. हाज्या पयलीं आमी थोडे फावटी सांगलां तें देवाक बापा म्हणचें म्हळ्यार तें चिंतूंकूच सादिना, पूण आमकां तें सलीसायेन सुलाभायेन तें देवान आमकां फावो जायशें केलां जेजू क्रिस्ता मुखांत. आतां आमकां देवाक बापा म्हणून उलो मारूंक भें दिसता गे भें दिसना. कित्याक परतून देवान आपलो मोग आमच्या काळजांत दाराळ मापान वतुरला पवित्र आत्म्या मुखांत. देखून आमकां आतां भें दिसना देवाक कशें हांवें बापा म्हणचें, देवाक कशें बापा म्हणचें. म्हळ्यार म्हाका गोत्ता म्हज्या उण्या बरेपणा वरवीं न्ही हांवें देवाक बापा म्हणचें. जेजून कितें म्हजे खातीर भक्ती केलां ताचे मुखार म्हाका कितें ताणें राबयलां ताचे मुखार हांवें देवाक आतां कालें म्हणचें बापा म्हणचें. आनी हांव तें धैर्यान म्हणटा. वय गे भियान म्हणटा की धैर्यान म्हणटा? धैर्यान म्हणटा. आमी ताची भुरगीं. आमी ताची भुरगीं. आनी एक गाडी देवाचें सांगलां कितें मरण जावं जिवीत जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं. वय गे देवा जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां लाभलेल्या देवाच्या मोगात हांव आमकां वेगळी करूंक शकची नात. वय गे आयकलां गे आमी खंडीत जावन आमी सवार फावटी तें वाचलां देवाचे उतार. कोणीय जावं कितेंय जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, मरण जावं जिवीत जावं, अंतराळ वयल्यो शक्ती जावं पाताळ जावं, आनी जावं कितेंय जावं. वय गे कोणीय जावं कितेंय जावं देवा जेजू क्रिस्ता मुखांत आमकां लाभलेल्या त्या देवाच्या मोगात हांव आमकां वेगळे करूंक शकचे ना. कोणे वरवीं तें साध्य ना. कोणा साध्य ना. देखून आमी भागी जावन आसा. आमी जाय की भागी. देखून हांगा
इतले आमी समजून घेवया भावार्था वरवीं आमी कितें जाल्या नितीवनपण घडला आनी जेजूनच आमकां ह्या पावंडाक व्हरून पावयल्ले आनी देखून आतां आमी देवा सांगाता शांतीन येता जिवन आसाव आनी शांतीन जिवन आसाव आनी उल्हासान आमी जिवन आसाव उल्हासान जिवन आसाव अशें जिवन आसतनाय मदें कितें एक कश्टांवर आयिल्ल्या वेळार आमी धैर्य सांडिना सांटावंक ना अंडिना बगर आमची सोंसणी काय आनी की सडटा आनी आमची तिरासण आनी की सट्टा सडटा तिरासण आमची आनी की सडटा हाका सगळ्यांक कारण कितें गे म्हळ्यार देवाचो मोग कितें म्हणून आमकां ताची वळख जाल्या तो मोग आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्या मुखांत देवान धरण मापान वतला देखून त्या मोगा मुखार हें पुरो खंयचेय न्ही पळय गे संवसाराचें संवसाराचें तें खंयचेय न्ही तें कालेय न्ही तें सरी केल्यार आनी कडेन देवाचे उदक अशेंय म्हणटा आमी मुखार आमकां मेळोंक आसची ती महिमा ती पळयल्यार आतां आमकां तात्कालीक आनी हळवायचे कश्ट दग्ध कसलेच सर नातलेले अनंत महिमेक आमकां व्हरून पळयता म्हळ्यार आमकां तितलें शुअर आहा की हें पुरो कांयच न्ही म्हणून देखून आमी देवाक अर्गां दिवया आनी तूं कितें म्हळ्यार आमकां कितें काय उलोवंक आसल्यार खंडीत जावन म्हाका दिसता एक 17 मिनटां आसात आमचे लागीं हय कितें म्हळ्यार देवाचे उतार सुरवेत हांव तुमी मोदें मेतेर जाल्यार म्हाकाय हो संतोष भोगलो आनंद भोगलो देखून आतां आमी आनी कितलेसो वेळ आसा त्या विशयांत तुमचें इल्लें पुरसूंचें कितें म्हळ्यार देवाचें उतार म्हळ्यार तितलें गुंडाळेचें तें गुंडायचो ताका अर्थ आसा तुमची बोगणां तुमचें कितें रिफ्लेक्शन्स आसात हें करयत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ते रोमन्स 10:10 एकालेंगी सांगता की पळय वाचीचे की फादर ते काले म्हणटा पळय रोमन्स 10:10 कित्याक काळजाच्या बावरताद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उच्चारण्याद्वारे कारण तुका लाभता होय हांगा रोमन्स 5 स्टार्टिंग स्टेटमेंट पळया गे भावार्था वरवीं नितीवंतपण आमी जोडला होय गे रोमन्स 5 1 स्टार्टिंगार आमी काले म्हळें भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आसता देखून हांगाय म्हणटा काले ते रोमन्स 10:10 काळजाच्या भावार्थाद्वारे देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उच्चारण्याद्वारे कारण वय ते कितें म्हाका देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळां पळय काळजाचें आनी तें हांव सत मानता न्ही गे तें हांवें तोंडांत उसारून त्या वेळार तें म्हजें जाता वय गे म्हळ्यार परतून तें सिस्टम तित्त कितें तूं फातयलाय तोंडांत उच्चारूंक आसा उसार आनी तें तारण हर एका घडये तूं अनुभव जाता अनुभव कर हर एक भलायकी जाय गे सांग जाय की न्ही दिल्या म्हणून असल्यार भलायकेन तुवें सांगायचें ना जाल्यार सांगायचें तें तूं वाटेकत समृद्धी अनुभव करचे की जेजून आपूण दुर्बळ जावन ग्रेस केला म्हणलें ती कृपेच्या विशयांत उलय तूं भलायकेच्या विशयांत जेजून कितें केलां ती कृपा काळजांत हांव सत मानून तोंडांत हांव उसार काळजाच्या भावार्थाद्वारे देवाचें नितीवंतपण तोंडाच्या उसारण पळय गे हांगा तेंच आमी स्टार्टिंगार सांगिल्लें भावार्था वरवीं नितीवंतपण लाभलां आमकां जोडला आमी भावार्थ ना जाल्यार नितीवंतपण जोडूंक जायना अनुभव करूंक जायना जेजू म्हणल्यार कृपेचेर हांवें दवरल्या त्या
भावार्था वरवीं ते नितीवनपण म्हाका मेळ्ळां आनी देखून हांव आतां शांतीन जियेता म्हाका कांय दुबाव ना भें ना येस Ephesians praise the Lord Praise the Lord. वय कितें कांय असल्यार सांगेत मागीर तें Ephesians 2:8 एक वाच गी Ephes 2:8 ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां आं. सोडवून मेळ्ळा जाल्यार ताचें दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. वय वय म्हळ्यार हांगा विशय कालिंग म्हळ्यार तेंत भावार्था वरवीं आमकां नितीवनपण मेळ्ळां पूण तें आमच्या वामटीचो फळ नाही. तें आमी केदळे उडास दवरचें म्हणून ताचेर विश्वास दवरले वरवीं म्हळ्यार भावार्थ न्ही गे कोणाचेर जेजूचेर बापाचेर आमी भावार्थ त्या जेजूचेर पातयेणी विश्वास आमी दवरले वरवीं आमकां सोडवण लाभल्या तें ताचे दयेन जाल्लें काम तें देखून कालें करूंक नाका आमी बडाय उलोवंक नजो. वावटीचो म्हणलें बाडाय उलोवंक ना वय बडाय मागीर लढाय करून पायता मागीर ती एक जडाय जाता वय गे वय वय. देखून कालतेपण कितलो चड आनी चड कृपा तूं अनुभव करताय तितलें चड कालतेपण चडाचे शिवाय हें गर्व येनाचो वय की न्ही वय. कित्याक देवाक जाय तें कालतेपण तूं कितलें चड आनी चड तूं कृपेचो अनुभव करताय तितलें चड आनी चड कालें जाय तें कालतेपणी तें दिसाचें कित्याक कालतेपण कित्याक म्हळ्यार सोम्यान केल्लें देवान केल्लें ताका जावं अर्ग ताका जावं होगलाप हांव न्ही म्हजें न्ही प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कितें सांगूंक आसल्यार कितें म्हळें तुमचे प्रेज काय गॉड प्रेज गॉड काय अनुभव असला सांगेत प्रेज गॉड वय तुम्ही ते सांगले भावार्थ काय म्हणटात काल सत म्हणल्यावर आमकां देवाचे नितीवनपण मेळटा पयलीं तोंडाचे पूण त्या नितीवनपणाची जिवीत जियेचे जाल्यार म्हणजे हांव नितीवंत या देवान कितें म्हज्या जिवितांत केलां म्हज्या जिवितांत अनुभव करीचे जाल्यार ते तोंडार उसाचे इम्पॉर्टंट जायते फावटी काल जाता म्हणल्यार आमी भावार्थ सत मानता पूण तोंडार उसार नाटल्या वरवीं ते आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना आतां इवन खंयचेय सांगचे जाल्यार देवान दिल्ली भलायकी या ग्रेस काय जावं पुरो या सुटका ती आपणाची गरजे जाल्यार हांवें ते काले करीचे तोंडार उसारचे वय आमकां भावार्थ आसा जेजूक म्हजो समी सोडून स्विकार केल्ल्या वरवीं म्हाका काले म्हणटा नवी रचना जाता हांव नितीवंतपण मेळटा पूण काले म्हणटा ताची कृपा म्हज्या जिवितांत अनुभव करीचे जाल्यार भावार्थ सत मानून ती तोंडार उसारी एक्झॅक्टली त्या जाल्यार ती कृपा म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता एक्झॅक्टली देखून ते रोमन्स 10:10 बारीक अर्था बरी सांगलां ते न्ही गे
काळजाच्या वय. तोंडाच्या उसाडणेद्वारे म्हणते स्वस्थ सांगला आम्ही सोडा उठे टेन्शन दिना आता सांगले बरे नितीन पण मेळला आणि वय मजे बरे पूर्वी नाही ते येऊन फाती येता आणि काले करी जावे म्हणून ना करून असत तोंडाच्या उसाडणी ही व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट ते देखून आम्ही सडावर पळयता मागण्या वेळार इल्ले उसारचे आणि केरळा फ्री असताना ते एक उसाची सवय आमची जायची होय की नाही फ्री असताना म्हळ्यार कुसनाक पियाव सिंताना वाटे सोलोन वेताना होय की नाही त्या वेळार म्हळ्यार काय सुख जाता ना एके वरी जायते आमकां मनशाक भावार्थान मागण्यो करतात पूण समस्या येताना उसार नटल्या वरवीं त्यांनी प्रॉब्लेमान पडून त्या समस्येतून भायर येवनात. आतां हांवें एकलो वडल भाऊ म्हाका मेळ्ळो तो पयलो पुरो एक्टिव्ह असलो मागण्यांत MC करच्यांत जायते ताची परिस्थिती पळयताना मस्त डिफरंट दिसली म्हाका. पळयताना तो बरो असलो पयले मागीर हांवें ताका थोडें समजयलें ताका कशें जावपाक देव न्ही आमकां सत कळीत नटल्या वरी हांव उसारना प्रॉब्लेम येताना हांव चिंतून ह्या सिट्युएशनार फोकस केल्ल्या वरवीं हांव त्या समस्येर चड चिडकाला केदाळ हांव उसारले तर ते देवाचे उतर जिव्याक क्रियेक 100% रिजल्ट हाडटात. सेम एक्झॅक्टली ब्रदर पीटर तेंच हांवें वडोल एक स्टार्टिंगार एक उदाहरण सांगलें पळय उतरां मस्त तांणी आयकलें आनी वय म्हणून ताणें 100% मानून घेतलां पूण घरा कालेंगी जाताना तांकां काल्याक तशें जालें गे म्हळ्यार तें ताणें तें सवयीचें करूना सत उसारचें करेक्ट तेन्ना काल जाता सिच्युएशन व्हडलें म्हण दिसता वय की न्ही सिच्युएशन व्हडलें म्हण दिसता हें तुवें सवयीचें केल्लें जाल्यार हें पुरा उलोवचें आका वखद आसा न्ही म्हज्या कडेन म्हणल्या बरें वय की न्ही ते मस्त आसा पळय जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा. एक्झॅक्टली आनी तोंडाची उसारणी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मागीर देव सांगता डिट्रॉनॉमी 30:19 जिवितांत वय जिवीत आनी मरण तुज्या मुखार दवरला जिवीत विसरून काड जिवीत आसा मरण प्रॉब्लेम आसा तर जिवीत आसा देव म्हणटा जिवीत विसरून काड तूं प्रॉब्लेम उलयल्यार प्रॉब्लेम जिवीत उलय जिवीत तुका मेळटा तितलें सांगून तो विंचून काड म्हणटा न्ही गे वय जिवीत विसरून काड वचून एकदां म्हणून सांगता तो वय आतां तेंय पळय आमचे सोर येता सोरूंक खंयचें तें 10 वय जॉन 10:10 न्ही गे परतून तेंय पळया गे तेंय जाल्यार रे सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंकूय भाट करूंक हांव आयला जिवीत दिवंक म्हळ्यार जेजून येवन कितें दिलां पळय तें म्हज्या तोंडांत हांवें उसारल्या वेळार काले अनुभव करता हांव सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक कळ्ळें मरण जिवेशी मारचें म्हळ्यार मरण तें कोण दिता म्हाका दुस्मान न्ही गे दुस्मान दिवंक कारण कितें हांव जिवीत उलयना देखून हांगा खंयचें काम करता मरण तांचो जाल्यार आमी 2 वांटे केल्यार सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक भाट करूंक म्हळ्यार सोर येता आमकां येवचें मरण हांव आयला जिवीत दिवंक बरो नमचो मापान कोण तो जेजू न्ही गे त्या जेजून केल्लें म्हज्या खातीर कितें केल्लें तें हांव म्हज्या जिबेतावन केल्या उसारता काले अनुभव करता हांव जिवीत ना तर तें करना आनी करता म्हळ्यार सोराक अवकाश दिता हांव कोणाक दुस्मानाक तो काले करता म्हाका जिवेशी मारता विभाट करता आनी नाश करता तें उतर ताकाच तें दाळ पडटा आतां तुमी सांगला बरी जिवीत आनी मरण तुमच्या मुखार दवरलां जिवीत तूं विंचून काड वय 38:19 कोणा तें आकाशाक आनी प्रत्येक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव पळयता पळया साक्ष जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात खंय मुस्तेर
ते भारी एक ते जिवीत आणि मरण म्हणलो विषय हा गे वय 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 आम्ही सकाळी पडून वाचचेत काले न्यूज कोबऱ्यो काले मरण उलयता तेच आमच्या जिवितान अरे पिढा ते तसं झालो असं झालो त्यांचं म्हणजे न्ही आता स्वतःच्या उतरांत असली समेत हे उतरा उलोवचे रावचे थोड्या फाटी रावयना भारी बेजार बघता वय खंय म्हणजे स्वतःच्या उतराक आयिल्ले समेत तांकां तेय उलयचे खंयचे आ वय संवसाराचे इतले उलयचे तांकां भारी एक कुशेन उलयतात वय ऍक्च्युअली ते उतारत येवंक नोजो एका रितीन सांगचे जाल्यार पूण वय एक रिती भारी बेजाराची गजाल ती हेणे स्वताच्या उतराची वळख जाला सत गोत्ता पूण मागीर तें उलोवचें रावोंक नाका तें म्हळ्यार ते काले म्हणटात सवयीचे जाल्ल्या पळय नॉर्मल एक्झॅक्टली सवय जाल्या पूण ती सवय कितली मारेकार म्हणलें तें आमी चिंतूं वचना वय गे करेक्ट ऍटलिस्ट आता कळल्या उपरांत मनीस स्वताचे उतार मागीर कित्याक तूं तशें उलयता म्हणल्यार बरी बघता येवंक म्हज्या तोंडार बरो पूण जाता तितले एक कंट्रोल करचे विशयान चिंतूंक म्हणी एक प्रयत्न करता पूण पूण ते उलयल्ल्यान कांय जायना म्हणून जायना गे कांय म्हणी उलयल्ल्यान उलयल्ल्यान जाता जाता ते आमी उलयले ते लोक ऍक्टिवेट जावंक सुरू जाता न्ही आत्मीक संवसारांत उलोवनूच जावचें न्ही उलोवनूच जावचें वय उतराक प्रकट आसा वय जाता तें जाता देखून उलय काले उलय तोंडाचे उसाडणे द्वारे तारण खंयचें जिवीत जीवित उसार तोंडाच्या उसाडणेद्वारे ते स्पश्ट सांगला पळय जीवित मरण जीवित आसा आणि काळजाच्या भावाच्याद्वारे देवाचे नीतिवंत पण तोंडाचे उसाडणेद्वारे तारण तुका लाभता म्हळ्यार आणि हांगा पळय स्टार्टिंगार दिला आकाशाक आनी पृथ्वीक तुमचे विरुद्ध साक्ष दिवंक आज तुमकां साक्ष कोण आसा आकाश आनी पृथ्वी तुमी काले उलयतात पुराय हा कोण हा आसा हा जिवीत आनी मरण हा आशीर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां जिवीत तुजो काळ आनी तुजी संतत जियेतली म्हळ्यार हांवें कोणाय की दुसोवंक जायना देवा की देवसराक एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली तुवें काले उलयलें ताजें फळ तुज्या जिवितांत म्हज्या तातांत आसा वय 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 म्हज्या तातांत आसा देखून तें सोंसणीकाय म्हणलो विशय आयिल्लो पळय सोंसणीकाय म्हणटाना तुका हीं उतरां तुवें दामून दवरचें वय की न्ही वय 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 तुका उलया म्हूण भोगता वय उलया म्हूण भोगता पूण जाल्यार तुवें सोंसणीकायेन कालें करीचें दामून दवरीचें वय एक नेगेटीव उलया मरणाक संबंद जाल्लें उलया म्हूण भोगता पूण सोंसणीकाय आसा जाल्यार म्हळ्यार आतां न्ही त्या वेळार तुवें ती सोंसणीकाय ती हें करीची ती प्रॅक्टीस म्हणल्यार बरी प्रॅक्टीस करीत मागीर अरे तूं ती राखता पोर एक आयकलो एक विशय उलयतना टेस्टामनी एकलो ब्रदर की पास्टर म्हणना तो सांगतालो अशें म्हाका एक मेसेज आसा प्लेन क्रॅशार अवघड रावंचेर आसा म्हाका तुमी म्हजे पसत मागाचें म्हणून ताणें पुरो लोकां लागीं सांगलें मागोवंक सांगून एक्झॅक्टली सांगलो एका वर्सा भितर एका वर्सान तो प्लेन क्रॅशार मेलो पळय वय ताणें पयलेन सांगलां न्ही गे वय 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 क्रॅश जावंचेर आसा त्या पासून तुमी सक्तांनी मागाचें म्हणून ताणें सांगलें लोकां लागीं न्ही तें कशें चिंता तेज्या मतीक येयलें म्हाका समजना जावंचेर आसा म्हळ्यार न्ही गे वय वय ते थोड्या फावटी आमकां रेवलेशन मेळ्ळ्यार ताचें सोल्युशन करता ताचें ओके आतां झुज एक स्वप्नासवर सांगू मात न्ही ताका सजेशन ताणें पर्याय दिलो वय एक्झॅक्टली खाली प्रॉब्लेम सांगून रावलें जाल्यार तातूंत एंड जाता तें वय मो वय वय केदोळे आमकां ते थोड्यांक हें आसता जाल्यार म्हणटात देणे आसता अशें अशें जाता बट ताका तातूंत रावल्यार जायना ताणें ताका सोल्युशनूय दिलें पर्याय एक्झॅक्टली ताणें तातूंत एंड केलें तें न्ही गे वय ताणें ते उलोवचें कॅन्सलूय करीत आसलें जेजूच्या नांवान एक्झॅक्टली जेजूच्या नांवान चिंता हांव कॅन्सल वा जालें वय हांव जेजूच्या नांवान कॅन्सल वय करता करता वा ह्या चिंतपाक हांव एंटरटेन करिना वय जेजूच्या हांव नांवान लांब काळजी येता कशें
वय प्रॉमिस हम्म. तुझ्या दुकान धाडणं म्हणजे जतन घेतल्या खातीर हांव तुका वय वय न्ही गे हम्म. ताका उतराक संबंध सतत आनी वय उतर आमी जिवीत उरलेल्या जिवीत मेळटा आनी समस्या प्रॉब्लेम ताका आमचे मागणे देवाचे उतर प्रकाश जायचे म्हणटाले. एक्झॅक्टली म्हळ्यार ते नितीवंतपण आमकां लाभला जाल्यार ते म्हजें करून घे जे उतरां मुखार रोय की न्ही. वय 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 हा ताका ते रिलेशनशीप ते इम्पॉर्टंट देवाच्या उतरांत वेळ कसो एक्झॅक्टली नाजाल्यार वेळ आमची उतरां संसाराची जात वय वेळ जालो ओके प्रेज गॉड. येस प्रेज द लॉर्ड. थँक यू व्हेरी मच. एक कन्क्लुडिंग प्रेयर आहे. कोणी शिकयतात गे प्रेज गॉड. मोगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दिता. आयची सायची सता तुज्या उतरां मरी फात तुवें आमकां शिकयलय. पयल्यान पयले तुवें आमकां तुजें नितीवंतपण दिलय. आमचे पाताळ काणून आमच्या जाग्यार मरून तुजें नितीवंतपण आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आनी तितलेंच न्ही तरी एका रितीन तुजी कृपा आमकां फावो केली. आमी ना फावो जाल्यारय तुवें ती कुशी वयली तरी एक तुजी सकत तुजी पदवी तुजो अधिकार तुवें आमकां धर्मार्थ दिले. ह्या Yes, Lord. पासत आमी तुका अर्गां दिता. सांगाताच काळजाच्या भावार्था वरवीं आमकां नितीवंतपण आनी तोंडाच्या उसारणेदरी तुजे थारान लाभता म्हणल्यार सत शिकयल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. कितें पुरो आमच्या जिवितांत कृपे वरवीं तुवें आमकां लाभयलाय ते आमी भावार्था सत मानून तोंडान उसारण आमचे करूंक तुवें आमकां शिकयल्या पासत अर्गां दिता. अशें हर एकल्यांनी हे जिवीत अनुभव करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात. आमेन. आमेन. Amen. आमेन. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, Father. Thank you. Thank you very much. Praise the Lord, brother. Thank you. Thank you, sisters. The Praise Lord. God. Brothers. September 22nd, 23rd, 24th, 25th, Konkani retreat. Yes, yes, Summer send ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಎತ್ತ yes, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ आणि कोंकणी retreat. Praise. yes. Praise the Lord. Thank you. जॉईन जावचे आणि आरी एक फ्रायडे 1 day retreat असा तर ती जॉईन जावचे. राईट. थँक यू Okay. फादर.